उदक, लायट, रस्ते, रोजगार, लँड रायट्स, खूप खूप प्रश्न आणि प्रत्येक प्रश्ना फाटल्यान आंदोलनां. पण हे प्रश्न आयकता कोण? नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यक्रमात. आणि आमच्या वांगडा आज ह्या कार्यक्रमात गेस्ट जे आसात ते आसात TMCचे ॲडव्होकेट गणपत गांवकर आणि आमी आसात पर्या ह्या वाठारांत. सर, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे. थँक्यू सर. पहिले म्हणजे तुमचो प्रचार कसो चल्ला? फाटल्या साधारण 1 म्हयन्याच्यान म्हणजे साधारण हांव TMCक जॉयन 5 तारीख जालो, 5 डिसेंबराक. आणि तेन्नाच्यान साधारण 2 म्हयने आमी डोर टू डोर भोंवता. डोर टू डोर भोंवतना म्हाका तशें हो मतदारसंघ नवो न्हू. हांव साधारण 20 वर्सां BJP पार्टीचें काम करतालो आनी खुबशें आंदोलन आमी जमनीचेर करता. ताका लागून प्रत्येक घरांनी अवेरनेस करपाक फाटल्या 10 ते 20 वर्सांच्यान भोंवता. म्हाका हो मतदारसंघ नवो न्हू. आनी आतां जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना लोकांचो प्रतिसाद एकदम बरो मेळटा. लोक सांगता कितें, तुज्या सारको प्रतिनिधी जाय की तूं खूब वर्सां जमनीच्या रायटाचेर झगडटा. आमकां जमनी तूं गेल्यारूच जमनीचो आमचो प्रश्न सॉल्व जातलो. त्याच बरोबर आमी जर बाकीच्यो गोश्टी पळयल्यो न्हू जाल्यार खुबशे प्रश्न आसा. बाकीचे रोजगाराचो प्रश्न आसा. हांगा साधारण इंडस्ट्री आहा, पिसुल्या इंडस्ट्री, होंडा इंडस्ट्री. लोकांचे विशय आसा की आमी लोकल आसून आमकां लोकल मनशांक थंय कामाक घेयना. म्हणजे लोक म्हणजे हांगाचो जो आमदार आसा तेजेर कसलेच म्हणटा ते कसल्याच गोश्टीचेर तेजे आपलें लक्ष ना. तेंचें कितें आहा ते इलेक्शन जालें, निवडून येयले की भर करून ते पक्षी आसता भायले येता, सायब्रेन पक्षी तशे बुडोवन वयता आनी इलेक्शनाक साधारण 4 म्हयने आसा म्हटल्यार हांगा स्टंट करता येवन आपूण तुमकां सगळ्यांक जॉब दितलो आनी कितें करतलो. हें 50 वर्सां चल्लां तेंचें. म्हणून हें लोकांक आतां कळ्ळां हे विशय सगळे. आनी ताका लागून म्हाका लोकांचो एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा. ते म्हणटा कितें, तुज्या सारको सामान्य मनीस जो ग्रावंडार भोंवता खूब वर्सां, तुवें म्हटल्यार खूब सोशल काम केलां, तूं इतके वर्सां गरिबाचे प्रश्न घेवन आसा, गरिबाचे जी आंदोलन जालें तेज्या फाटल्यान आसा. म्हणून लोकांचो म्हाका सामको एकदम सामान्य मनशाचो तरी एकदम पाठिंबो मेळटा. तुम्ही आता पयलीं सांगलें की तुमी BJPक वावुरल्यात, मागीर इंडिपेंडंट वावुरल्यात. जाल्यार जेन्ना आतां तुमी जेन्ना म्हणजे BJPची जर आमी आयडियोलॉजी पळयली किंवा TMCची आयडियोलॉजी पळयली तातूंत एक जमीन आसमानका फरक म्हणटा तशें हें आसा, दाखयतात तरी किमान. जाल्यार आज जेन्ना तुमी लोकां फुड्यान वतात तेन्ना ते लोकांक कन्विन्स करपाक सोंपें पडटा काय कितें? म्हाका दिसता जर आमी सगळ्यो देशांतल्यो सगळ्योच जरी पार्टी घेतल्यो न्हू, आयडियोलॉजी म्हणटा ती प्रत्येक पार्टीची लोकांच्या बऱ्या खातीर आसा. ह्या देशाचें डेव्हलपमेंट जावपा खातीर, प्रत्येक सिटीजन आसा, प्रत्येक नागरीक आसा तेजें डेव्हलपमेंट करपा खातीर प्रत्येक पार्टीचें ऑब्जेक्ट आसा. आनी म्हाका दिसता पॉलिसी दुसऱ्यो ना. एक मेन एजेंडा आसा तो डेव्हलपमेंटाचो. आनी आमी आतां हांव जेन्ना काम करता म्हाका डिफरंट कांयच दिसूंक ना BJPन आनी TMCन. कितें ऑब्जेक्ट सेम आसा. फक्त कितें आहा, फाटल्या इलेक्शन जेन्ना बेंगालाक जालें तेन्ना BJP पक्षान अश्यो थोड्योश्यो खोट्यो बातम्यो ज्यो बांगलादेशाक जाल्ल्यो, खंयच्या देशांनी जाल्ल्यो, त्यो मारामारीच्यो त्यो TMC पार्टीन केल्यो अशें दाखयल्यो. पूण कशें आसा, कलकत्ता जर आमचे बेंगाल गेलो थंयतलें पॉलिटिक्स मातशें वेगळें आसा. थंय चडशे लोक ट्रायबल्स एरियान रावतात. एकूच पार्टी करिना ते, लोकूच सगळे तशें करतात. म्हणून हांव खंयच्या पार्टीक दोश दिसना. ताका TMCचो दोश ना आनी BJPचोय दोश ना. पूण BJPन ज्या तरेन थंय हायप केला, म्हळ्यार पॉलिटिकल स्टंट केला, तेजो तो म्हळ्यार फेक न्यूज पसरल्या, खंयची नाकाल्ली पिक्चरां तेंच्यांनी तेजे पब्लिसिटी केल्या, त्या पब्लिसिटीचो तो थंय वापर जावना तेंचो. थंय सगळें तेंचें डेमोलिश जालें. पूण तेजो वापर ते हांगा गोंयान करूंक सोदता. पूण गोंयची जनता कशी आहा, गोंयान लोक सामके सुदारीक आहा, एज्युकेटेड आसा. ते गोंयांतल्या लोकांक खबर आसा ती हें सगळें फॉल्स म्हणून. ते तेंचे फॉल्स जे प्रोपगंडा आसा तो गोंयान चलचलो ना. आनी म्हाका दिसता TMC पक्षान येवन म्हाका दिसता BJP पेक्षा म्हाका रिकॉग्नायज जर कोणी चड केला जाल्यार TMC पक्षान केला. आतां TMC पक्षान म्हाका रिकॉग्नायज केलो मानता हांव, पण पक्ष जो आहा म्हाका हालींच आयला, एक 4 म्हयने जाले म्हणूंक शकता आमी. जाल्यार बाकीचे जे हेर पक्ष आसा, जे लोकल पक्ष आहा, रिजनल पक्ष आसा, किंवा मागीर नॅशनल पक्ष जे आहा, BJP आसा किंवा काँग्रेस आसा, तुमी BJP सोडली म्हणून बरी आसा. पण हे पक्ष सोडून तुमी नवीनच आयिल्ल्या हाजेर कसो म्हण विश्वास दवरलो? कशें, जर आमी पर्या मतदारसंघ घेतलो जाल्यार पर्या मतदारसंघ काँग्रेस आसली पयलीं. काँग्रेस म्हटल्यार राणे. अशी काँग्रेसची आयडेंटिटी इंडिपेंडंट कांय ना. सगळे जे कार्यकर्ते आसा, जे वोटर्स आसा, ते काँग्रेसी जे आसले ते राणेचे आसले.
म्हळ्यार काँग्रेस कांयच नासली हांगा. आनी ऑपोजिशन जर आमकां खंय पार्टी आसली जर 70 जावं आमच्या पर्या मतदारसंघात ती BJP आसली. हांव पयलींच्यान राणे आसा जे तेंचे जे पॉलिटिक्स आसा तेज्या अगेन्स्ट आसलो पयलींच्यान, म्हणून आमी BJP खंय तरी जॉयन जाले. पूण जेन्ना हांगातलो मंत्री जो वाळपयचो आसा विश्वजीत प्रताप सिंग राणे तेकाच जेन्ना BJPन घेतलो तेन्ना काँग्रेस म्हणटा ती सामकी सोंपली. अजून पळय काँग्रेसचो कॅन्डिडेट पर्या मतदारसंघात डिक्लेअर जावना. हें दाखोवन दिता हांगा तेंचे कार्यकर्ते ना म्हणून. पूण जेन्ना म्हळ्यार ऑपोजिशनूच सोंपलें. पूण आमी कशें आमी लोकशाही मानपी लोक, आमकां एक अधिकारशाही नाका. खंय तरी लोकशाही जर रिवायव जातली जाल्यार हांवें विचार केलो BJPन रावन हांव करूंक शकचो ना. ताका लागून हांव जेन्ना ZP इलेक्शन येयलें तेन्ना इंडिपेंडंट रावलो. ना पूण काँग्रेसीक कित्याक स्विच करूं ना तर तुमी? कारण ऑपोजिशन जाय जाल्यार काँग्रेस एक प्रबळ ना म्हाका कशें आसलें हांव एकदम म्हाका कशें आसलें हांव BJPच्यान इंडिपेंडंट कितें रावलो. फाल्यां सकाळीं कितें चेंजीस जावन परत हांव BJPन वचोंक शकता अशें आसलें. कित्याक त्या वेळार TMC बीन नासलें, खंयच्या पार्टीचें ऑप्शन नासलें तशें. सेकंड म्हाका काँग्रेस पार्टी ऑप्शन दिसोंक ना. काँग्रेस पार्टीकर तें नेतृत्व तें कॅलिबर तांकां अपोज करपाचें हांगा दिसोंक ना. म्हणून हांव इंडिपेंडंट रावलो. आनी म्हाका अशें दिसतालें की सबंद परत म्हाका पार्टी आपयतले कित्याक खूब वर्सांचें म्हाजें काम आहा तें. पूण जी पार्टी आसा BJP तेणी आमकां म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक म्हाका तशें न्हू सगळ्या कार्यकर्त्यांक यूज एंड थ्रो म्हणटा ओरिजिनल कार्यकर्त्यांक तशें केलें. आयज गोंयभर तें कळटा आमकां. उत्पल पर्रीकरा सारको इंडिपेंडंट रावला. आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जांकां हांव सारको म्हाजो गुरू कसो मानता ते सुद्दां आयज इंडिपेंडंट रावलेले आसा. म्हणून BJP पार्टीन आतां ओरिजिनल जें आसलें जी प्रिंसिपलां ओरिजिनल आसलीं म्हटल्यार आमी पार्टी आवय म्हणटा. आवय केन्ना आपल्या कार्यकर्त्यांक म्हणटा ते अशें सावत्र चेडो अशें ट्रिटमेंट दिना. पूण म्हाका दिसता हांगा दुश्मना पलीकडे जें ट्रिटमेंट दिता पळय तशें आयज BJP पार्टी आपल्या कार्यकर्त्यांक दिता. म्हणून म्हाका कशें आसलें TMC जेन्ना येयली तेन्ना जे IPAC आसा म्हाका खबर आसली IPAC म्हटल्यार IPAC आसा तेंचे कडेन स्ट्रॅटेजी आसा. आनी जेन्ना तेंच्यांनी सुरवातीक हांवूय म्हणटालो हें कांय करूंक शकचें ना. जेन्ना पार्टी हांगा येयली तेन्ना हांवें सुरवातीक जेन्ना IPACचे मनीस म्हाजे कडेन एप्रोच जाले तेन्ना हांवूय म्हणटालो हांगा तुमचें कांय जावंक शकचें ना. पूण 1 म्हयनो 1.5 म्हयन्यान तेंच्यांनी अशें वातावरण तयार केलें की आपलें चिन्ह आसा म्हणून सगळ्याक पसरलें. आनी म्हाका दिसलें की IPAC कडेन स्ट्रॅटेजी बरी आसा. म्हाजें काम पर्या मतदारसंघान आसा. म्हाका जर पार्टीचो सपोर्ट मेळत खंयचे जाल्यार आमी जिखोंक शकता म्हणून हांव पार्टीक जॉयन जालो. खुबशे इश्यू जाले अशे म्हणजे जेन्ना नवीन पक्ष भितर आयलो हांगा तेन्ना खुबशे अशे इश्यू जाले जे अगेन्स्ट TMCचे अशे जावपाक लागले. सो ते इश्यूज आनी ते इश्यूज जावन सुद्दां तुमी तरी सुद्दां TMCक तेंको दिलो जाल्यार त्या इश्यूंचेर तुमकां कितें म्हणणें आहा? आतां तशें पळयलें जाल्यार थोडे कांय मोजकेच लोक जे खंयचे तरी पार्टीक एटॅच आसा उदाहरणार्थ काँग्रेसचे जावं BJPचे जावं हेच लोक उलयता ती एंटी हिंदू म्हणटा. पूण म्हाका दिसता TMC इतली सेक्युलर पार्टी इंडियेन ना जी सगळ्या समाजाक घेवन वयता. जो हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं क्रिश्चन आसूं जातीचे खंयचे आसूं तांकां सगळ्यांक घेवन वयता. कित्याक आमी आतां 2 म्हयने वावरतना म्हाका कळटा खंयच तेंच्यांनी बाबा हिंदूच्या अगेन्स्ट कितें करूंक ना, खंयच तेंच्यांनी मुस्लिमाच्या अगेन्स्ट करूंक ना, कॅथलिकाच्या अगेन्स्ट करूंक ना. मागीर खरी जर रियल जर सेक्युलर पार्टी आसात जाल्यार म्हाका दिसता TMC आसा. आनी आमी जर पळयलें ममता बॅनर्जी जी लिडर आसा हांव खरेंच तिका मानता रोल मॉडल मानता. कित्याक आमच्या सारको सारकी सादी मनीसच ती. तेजो कितें बापूय आनी कोण मोठे पॉलिटिशियन नासले आनी ती आयज म्हाका दिसता तिच्या कडेन आयज नेतृत्व देशाचें करपाची ताकद आसा. आनी कांय काळान म्हाका दिसता आयज काँग्रेस पार्टी आसा तेंच्या कडेन नेतृत्व ना ती स्प्रेड जाल्ली आसा. तेच्या कडसून सगळे लोक वयता. म्हाका दिसता आयज सगळे 2024 जर आमी गेले न्हू BJPचें रिवर्स स्ट्रेंथ चल्ला आनी 2024 हो देशान बदल घडटलो. आनी म्हाका दिसता अशें म्हाजें म्हाका पॉलिटिकल जो एक्सपिरियन्स आसा तो सांगता विरोधक करतले केंद्रान सरकार करतले आनी ममता बॅनर्जी आमच्यो दिदी आसा त्यो प्रायम मिनिस्टर जातल्यो अशें म्हाका दिसता. आनी एक इश्यू असो आहा की तुमीच म्हणलें की गोंयचें पॉलिटिक्स राजकारण जें आसा आनी हेर देशाचें आमचें पॉलिटिक्स आसा तें डिफरंट. म्हणजे खुबदां अशे कमेंट्स आयले की अजीब हे गोवावाले अशें म्हणून एक कमेंट येता. जाल्यार हें जें तुमी राजकारण म्हणटा तें आनी हें मॅच जाता काय कितें जातलें काय कितें? कशें आसा गोंयचें राजकारण आसा म्हाका दिसता तें फेसाचेर चलता फेस वॅल्यू. आतां सपोज तसो कॅन्डिडेट आसत जाल्यार हांगा समज TMCचो कॅन्डिडेट सादो दिलो जाल्यार हांगा आमकां जिखपाक शकचें ना जें काम करिना तो. आतां कशें आहा जो फेस आसा जो खूब वर्सां हांगा लोकां मदीं आसा लोकां मदीं रिलेशन आसा आनी जर तेंचो सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आमी विन जावंक शकता. म्हळ्यार तो एक सपोर्ट तो एक ऑक्सिजन कसो आमकां जिखपा खातीर ती पार्टी आसा ती. आनी जर आमी पळयलें न्हू
म्हणजे डिफरंट कसो डिफरंट कांय ना तसो फक्त थंय निवडून येवपाची जी आसा पळय म्हटल्यार इलेक्शन कॅम्पेनींग आसा ती डिफरंट आसा कित्याक ते मतदारसंघ व्हडले सादारण म्हाका दिसता गोंयाची लोकसंख्या आसा तितलो तो एक मतदारसंघ आमदारकीचो म्हणून ताका लागून थंय पर्सनल रिलेशन लोकां कडेन जायना पूण वेरेस हांगा कशें आहा इंडिविज्युअल रिलेशन जाता आनी ताका लागून हांगा डिफरंट आसा कित्याक हांगा हेका लागून फेस व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट थंय पार्टी आनी हांगा फेस व्हॅल्यू दीस इज द मेन रिजन हय पर्यान किंवा 70 जर म्हटलें जाल्यार प्रत्येक गोष्टीक उठाव जाता किंवा आंदोलनां जाता कितें म्हणून अशें कित्या खातीर म्हाका दिसता खास करून जमनीचो विशय आसा आनी बाकीचे विशयान आमी IITचो जर विशय घेतलो जाल्यार हांगा तो प्रतिनिधी आसा पळय तो डिक्टेटर प्रमाणे वागता तेणी आमचे जे लोक आसा तांकां ग्रांटेड धरल्या फाटल्या दिसांनी तेजो स्टेटमेंट आयलो आपल्या अगेन्स्ट कोण निवडून येतलो आपूण अशें तेजो स्टेटमेंट फाटल्या दिसांनी येयलो फाटल्या दिसांनी तो म्हणपाक लागलो आपल्या ऑफिसा कडेन सोरोप येवन येवं नाका आनी कितें येवंक नाका म्हळ्यार अशी जे कार्यकर्ते जे मतदार आसा पळय तांकां तो रिस्पेक्ट दिना मातूय तांकां ग्रांटेड धरल्या आनी ताका लागून मनान एक लोकांचें चीड आसा तेज्या बद्दल पूण कांय मोजकेच तेजे कार्यकर्ते आसा ते लोकांक कशें करतात ते इलेक्शना कडेन तेंचे सारके नाटकां करता ते आनी लोकांक वेगळे तरेन कन्विन्स करून फटयता मिसगायड करून मतां घेता 21 वर्सां पूण आयज लोकांक कळ्ळां आयज उठाव कित्याक जाता ही लोकां मदीं चीड आसा त्या मनशा बद्दल कित्याक तो मनीस आसा तो लोकांक म्हळ्यार कॉन्फिडन्सान घेयना कसल्याच गोश्टींक आनी लोकांचे प्रश्न आसा तेजे केन्ना विचारच करिना इलेक्ट जालो की नाच तो लोकांक मेळत ना लोक बाबडे लोकांक कशें हांगा ऑफिस वाळपय आसा तेजें तेणें पयलें लोकांक सांगलां मंगळारच्या मंगळार आसतलो आपूण म्हणून तुमी केन्ना येवन फाटलो जर आमी इतिहास काडलो जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्या 4 वर्सांक तो केन्ना ऑफिसान येवंकूच ना वर्सान केन्ना तरी ऑफिसान येता आनी लोक बावडे ताका मेळपाक मिरामार वयता मिरामार लोकां कडेन पयशे ना तरी गाडी करून मिरामार वयता आनी सकाळीं 6 बसीर बसता आनी मिरामार जेन्ना लोक पावता तेन्ना तो सांगता कित्याक तुमी हांगा कित्याक मेळोंक गेला काय म्हणून विचारता म्हळ्यार तो हांगाय मेळना आनी थंय मेळना म्हळ्यार आमदार हो मेळच ना ही एक चीड लोकांच्या मनान आसा विशय लोकांच्या मनान खूब आसा लोकांक भयंकर चीड येयला आनी ती ह्या इलेक्शनाच्या माध्यमातून आतां काडटले लोक ती चीड भायर आनी ताका लागून हांगा आंदोलनां जाता हें कारण मेन म्हटल्यार तुमी जशें म्हटलें लँड इशू हो मेजर इशू जमनीचो इशू जो मेजर इशू पूण आनीक अशें हेर कितें प्रश्न आसा मेजर अशें बाकीचे जॉबा संदर्भानूय आसा न्हू आतां जॉबाच्या संदर्भान जर आमी विचार केलो जाल्यार भायर लोक म्हणटा सगळे 70 जॉब दिले 70 जॉब दिले म्हणून फाटल्या 10 वर्सांक म्हणटा ते 70 जॉब कांय मेळोंक नासले आनी जर आमी फाटल्या 3 म्हयन्याचो जर विचार केलो न्हू जाल्यार तो तेणी एकदम लोकांक जॉब दिवपाचें म्हणजे नाटकां केलीं सगळ्यांक आतां 50-50 52 वर्सांच्यांक ऑर्डरी दिल्या म्हणून म्हाका दिसता फेक ऑर्डरी दिल्या आनी कोण शिकोंक ना तांकां मोठे मोठे पोस्ट कसले दिले पूण हांगा जे शिकलेले भुरगे आसा जे ग्रॅज्युएट आसा टॅक्निशियन आसा वेगवेगळे कोर्स केल्ले आसा हे सगळे बेकार आसा कित्याक हांगा इंडस्ट्री म्हणटा ती बरी खूब वर्सांनी येवंकूच ना आनी तो फक्त इलेक्शना कडेन प्रॉमीस कितें करता आपूण तुमकां सगळ्यांक जॉब दितलो म्हळ्यार खंयच्या गांवांत गेलो मिटींग घेतलो काय लोकांक दिसता कितें आपणाक सगळ्यांक तुमकां गव्हर्मेंट जॉब हें पयलें तेजें प्रॉमीस आनी तेजें काम कसलेंच ना हें प्रॉमीस करता लोक बाबडे लोकांक खरें दिसता आनी सगळे भुरगे कशें करता आपणाक गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो म्हणून तेज्या फाटल्यान आसा खूब वर्सां आनी कशें जाता जेन्ना दुसऱ्याचेर डिपेंड मनीस उरता तेणी फॉल्स प्रॉमीस दिवन सगळे भुरगे तेजे आशेर रावता तो बाबा आपणाक गव्हर्मेंट जॉब दितलो अशें करता कितें जालां आमचे 70 40 जाले 50 वर्सां जालीं तांकां बाबड्या जॉबय मेळोंक ना तेजी आशेक रावल्या कारणान ते आपूण अल्टरनेट कांय सोदिना अशें करून लोकांची परिस्थिती म्हणटा बिकट जाल्या आनी खंय मोजक्याकच जॉब मेळ्ळे सपोज आमी 5% लोकांक जॉब मेळ्ळे 90% भुरगे आसा ते बेकार आसा आनी आयज जर तुमी गांवांनी परिस्थिती पळयत जाल्यार लोकांक जगपाचें सुद्दां साधन ना म्हणजे एक 5,000 सुद्दां इन्कम मेळपाक लोकांक कठीण जाला आनी कोरोना उपरांत तरी ही परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या आमी जर पर्यां आनी गांवांत आतां व्होंडा वचत जाल्यार खुबश्या लोकांची घरां अशीं आसा मातयेचीं घरां आसा
अशें चिऱ्याची कोणी तरी घरां बांदल्या पूण प्लास्टर केल्लो ना. अशी परिस्थिती लोकांची, जगणें सुद्दां लोकांक कठीण जाल्लें आसा. आनी आतां जर हो जर आमच्या पक्षान एक स्कीम काडल्या पळय 5,000ची, ती सुद्दां स्कीम आमकां लागू केली जाल्यार एकदम लोकांक बरो सपोर्ट मेळटलो. म्हणून तोय प्रश्न विचारपाक की जेन्ना ह्यो 3 स्किमी काडल्या, तीन स्किमी काडल्या, ह्या स्किमींचे गोंयाक किंवा तुमच्या वाठारान जो वाठार आहा ह्या वाठारान कितकीशी मदत जातली, कितकी अशी इम्प्लिमेंट करूं शकता तुमी? म्हाका दिसता ह्यो तिनूय स्किमी आसा पळय त्यो एकदम आमकां गरजेच्यो आसा. हांव पर्या मतदारसंघ हांव सत्तरी म्हणून उलयतां. कित्याक हांगा खुबशे म्हाका दिसता 80% लोक बिलो पॉवर्टी लायनीचेर रावता, मागीर तेंच्या घरान इन्कम ना. आनी जर आतां तुमकां खबर आसा गॅस कशी वाडल्या, इलेक्ट्रिसिटी बील आसा, वॉटर बील आसा, तुजे मोबायल चार्ज करचो पडटा, टीव्ही, इतल्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. ह्याच गोश्टींक 3-4 हजार खर्च जाता. आनी सपोज आमचे 7-8 हजार इन्कम आसलो जाल्यार ह्या गोश्टींक 2-4 हजार गेल्यार 4 हजारच आमकां उरता. सपोज अशी जर एक स्कीम येयली न्हू, अशी जर स्कीम इम्प्लिमेंट जाली न्हू जाल्यार खरोच म्हणटा तो आमची ज्यो भगिनी आसा जी घर चलयता तांकां तेंचे तकलेंतलो म्हणटा तो ताण कमी जातलो. कित्याक म्हयन्याक 5,000 मेळटले. थोड्योश्यो बिलां तें फारीक केले जाल्यार 1-2 हजार तेंच्या हातीन उरतले. मागीर ती आपल्या जें आपलें चलन आसा बाकीच्यो गोश्टींक त्या गोश्टींक यूज करूंक शकतले. म्हणजे गृहलक्ष्मी कार्ड ही 5,000ची स्कीम आसा ती एकदम आमच्या पर्या मतदारसंघाक सगळ्यांक फायदो जातलो. आनी दुसरें म्हटल्यार आमी जर ही घरां सुद्दां पयलीं न्हू, ही सगळीं आमी 70ची घरां आसा. आमी म्हणटा आमकां फक्त पंचायतीची पावती तितकी आसा, पंचायतीन फक्त रजिस्ट्रेशन आसा, फक्त रेवेन्यू तांकां टॅक्स कलेक्ट करपाक. पूण आमकां मालकी ना. आनी ही जी स्कीम माझे घर माझी मालकी ही जी स्कीम आसा पळय ती खरोखरच आमकां 90% लोकांक तेजो फायदो जातलो. ही स्कीम इम्प्लिमेंट केले जाल्यार आमची घरां नांवार जातली, मालकी मेळटली आमकां. आनी तिसरी युवा शक्ती कार्डाचो सुद्दां आमकां खूब फायदो जातलो. कित्याक आमचे 70रीन टॅलंट आसा, खुबशे भुरगे बरे शिकता पूण फुडें कोचिंग घेतलो, समज डॉक्टर कसलेंय कोचिंग घेतलो जाल्यार ती फी भरपाक लोकां कडेन ना. आनी ही जर स्कीम लागू जाली, आयज 20 लाख पर्यंत लोन मेळटलें 4% इंट्रस्टान तुमकां. भुरगे खंय तरी शिकोंक फुडलें शिक्षण 17-18 लाख जर फी आसा ती भरूंक शकतले. त्याच बरोबर तुमकां सपोज बारीक बिजनस आसा, कोणूय सपोज टॅक्निशियन आसा, इलेक्ट्रिशियन आसा, तो आपलें शॉप घालूंक सोदता जाल्यार तेज्यान हे लोन काडून बिजनस स्टार्ट करूं येता. बारीक बिजनस आसल्यार मोठो बिजनस करूं येता, बारीकशे युनीट सेटअप करूं येता. तिनाय स्किमीचो म्हाका दिसता हे युवाक आनी आमच्यो भगिनी आसा त्यो खऱ्या अर्थान स्वावलंबी आनी सक्षम करपाक ह्या तिनाय स्किमीचो आमच्या मतदारसंघाक एकदम फायदो जातलो. अशे आरोप जाता की ह्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो डुप्लिकेट आसा, कारण केल्ल्यो आसा म्हणजे सरकाराच्यो चालू आसा तरी तुमी हे करून लोकांक फटयता किंवा ह्यो लोकांक बुलोवपाचो प्रयत्न, ताजेर कितें म्हणटा तुमचें? तुमकां सांगता आमच्या ह्यो ज्यो स्किमी पयलींच्यो ग्रहदार स्कीम जे ओरिजिनल पयलींचे लोक आसा हांगातले तेंचे बाबड्याचे कोणाचे तेर्म ना, कोणाची नांवां चुकल्या, कोणाचे मॅरेज सर्टिफिकेट ना, ह्या ज्यो गोश्टी जेंच्या कडेन ना न्हू तांकां ह्यो स्किमी मेळोंक ना. आनी 1,500 रुपया ते केन्ना येता केन्ना येयना. म्हाका दिसता फाटल्या 6 म्हयन्यांनी केन्ना तरी 8 म्हयन्यांनी ते एकदां घालता. रेगुलर स्किमी ना ह्यो. आनी खुबशे लोक आसा ते ह्या कारणा खातीर तांकांय मेळना. मागीर हेजेर कितें तरी सरकारान सोल्युशनय काडूंक ना. पूण आयज ज्यो आमच्यो स्किमी आसा त्यो तुमकां घरा बसून रजिस्ट्रेशन करूंक मेळटा. तुमकां खंयच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. तुमकां घरा बसून मोबायलाचेर रजिस्ट्रेशन करपाचें, तुमकां कार्ड दितले आनी आमचो सरकार येतलोच 100%. तेन्ना तुमच्या एकावंटार डायरेक्ट ट्रान्सफर जातले. त्या स्किमी आनी ह्या स्किमी भितर खूब डिफरंट आहा. तेतून हॅरेसमेंट जाता मनशाक. त्या स्किमीन मेंटल टेन्शन जाता ती करता म्हणसर. कित्याक हांव एक एडवोकेट, हांव नोटरी आसलो, आमी सगळें हें करता एफिडेवीट बीन. आनी लोक आमचे कडेन खूब येता बाबा आमकां स्किमी मेळना ह्या कारणाक लागून म्हणून. पूण आमी ताका कांय करूंक शकना अशें जाता. म्हणून अशी ह्यो स्किमा ते सुटसुटीत स्किमी करूंक जाय. स्किमी 3 स्किमी धरून ह्या वाठारान उदरगत जे आमकां तुमी मुख्य म्हाका सांगा उदरगत म्हणजे कितें जाय आनी म्हणजे तुमच्या 70रीन किंवा पर्यान उदरगत म्हणजे कितें? उदरगत म्हटल्यार आतां रस्ते पळयला तुमी, एक गाडी येयल्यार दुसरी गाडी वचना. सगळे इंटरनल रोड आसा ते सामके ब्रॉड करपाची गरज आसा. आमी जर गांवांनी वयतलो जाल्यार लोकांच्या घरांनी वचूंक वाट्यो ना. रस्ते सोडून घाल, घरांनी वचूंक वाट्यो ना. खंय तरी तें सारकें डेवलपमेंट जावंक जाय आसलें. प्रत्येक घराक वचोंक तरी वाट जाय आसली, त्यो गांवांनी वाट्यो ना. तिसरी गोश्ट म्हटल्यार हांवें सांगलें पळय जॉब. प्रत्येक घरान एक जॉब मेळ्ळो न्हू जाल्यार प्रत्येक फॅमिली सक्षम जातली, आदार म्हटल्यार जी पॉवर्टी आसा पळय ती वयतली. आनी सेकंडली स्कुलां आमची हांगा बिल्डिंग्यो आसा. पूण तुमकां सांगता आमी जर तुमी इन्फॉर्मेशन घेत खंयच्याच स्कुलान म्हणटा टिचर सारके ना. आनी हांगा मेन टिचर खंयचे जाय? सायन्स, मॅथ्स, इंग्लीश.
जर तुमकां कॉम्पिटिशन करतलो जाल्यार ह्या 3 सब्जेक्टान मेन जाय. तुमी खंयच्याय गव्हर्मेंट स्कुलान चला 70च्या फक्त कॉन्ट्रॅक्टार मेळटले आनी 2-2 स्कुलान एक टिचर. ही परिस्थिती आहा. मग म्हाजें विजन कशें आसा, एका तालुक्याक जावं पर्या मत एक पंचायतीक अशें स्कूल जाय जे पणजे सारके हायटेक आसतले, बरे टिचर आसतले इंटरनॅशनल लेवलाचे, जे भुरग्यांक इतले म्हटल्यार जे भुरग्यांक सगळ्यांक गायड करतले. तेतूनसून आमची हांगातली भुरगीं आसा ती सुद्दां क्वॉलिटी म्हटल्यार थंय शिक्षण घेता ते हांगा घेतली. मागीर आमकां हे आतां MTS जॉबाक आमी धांवता आनी कसल्या तो विशय येवचो ना न्हू. म्हटल्यार हें म्हाजें विजन आसा, बरें स्कूल एज्युकेशन सुद्दां बरें करपाचें. तें आतां ना. विजन जशें म्हणलें तुमी, जाल्यार जेन्ना विजन तुमी पळयता तुमच्या पोरयां खातीर तेन्ना तुमी अशें वाऱ्यारूच उलोवंक शकना किंवा हिशोब करून हें म्हाजें विजन म्हणूंक शकना. जाल्यार हें विजन बॅकअप करपा खातीर तुमची कितें स्ट्रॅटजी आहा, तुमचे प्लॅन्स कितें आहा, तुमची कितें स्टडी आसा? प्लॅन्स म्हटल्यार कितें, हांव जर आमदार जालो न्हू, पयल्यान पयलीं कायदो करतलो. खुबश्या लोकांनी जमनीचे आपले फायली दिल्ल्यो आसा आनी कितें केल्लें आसा. म्हाजें कशें, हांव जर पयल्यान पयलीं जमनीचो एक्टिविस्ट म्हळ्यार लँड रायट लोकांक मेळचे हेतूनसून खूब वर्सां 20 वर्सां काम करता हांव. आनी म्हाका दिसता कशें, प्रत्येक पंचायतीक मामलेदार नेमपाची गरज आसा जर आमचे जमनीचे विशय सॉल्व जातले जाल्यार. म्हटल्यार आमकां चडशी आमची जमीन आसा ती गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंटाचें नांव आसा, पूण आमच्या ताब्यान खूब वर्सांच्यान पयलींच्यान आसा. आतां ही जर जमीन मेळटली जाल्यार तेका एप्लिकेशन करून फास्ट डिस्पोजल जावंक जाय केसी. तुमी आमी एप्लिकेशनां करतले आनी ते ह्या डिपार्टमेंटान जशें आलवाराचें फाटल्या दिसांनी मॉडिफिकेशन केलां, लोकांनी एप्लिकेशनां केल्या, तेजे फुडले प्रोसेस कांय ना. पूण हे प्रोसेस फास्ट जातले. एवरी पंचायत कोण तरी आसूंक जाय, नेमूंक जाय, कमिटी नेमूंक जाय जे जेणे करून फास्ट डिस्पोजल जातले. एक म्हटल्यार लँड इश्यू जालो, दुसरें म्हटल्यार मोकास सिस्टम हांगा आसा. मोकाशी सिस्टम आतां वाघेरीचो विशय सांगता तुमकां. थंय मोकासो म्हणटा तो आपलो 52 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन 102/1 सर्वे नंबर 52 लाख म्हणजे त्या सर्वे नंबरचे 50 लाख स्क्वेअर मिटर आनी एक सर्वे नंबर 104/1 आसा. आनी हे मोकाशो म्हणटा ते. पूण ह्या जमनीर तेन्ना केन्नाच तेंच्यांनी पांय दिवंक ना. ती जमीन आसा म्हणून तांकां खबर ना. टोटल दोंगर तो. आतां म्हणटा हांव ती जमीन तेंच्यांनी विकल्या कोणाक तरी. तांकां विकपाचो रायट कोणी दिलो? तांकां ऑनरशीप कोणी दिलो? हो प्रश्न आसा. पूण तेंचे कडेन सत्ता आसल्या कारणान तेंच्यांनी जी फॉरेस्टान सुद्दां जमीन आसा थंय आपलीं नांवां घातल्या आनी आपूण ऑनर म्हणटा ते आयज. पूण आयज जर थंय ज्या तरेन एक्टिविटी चलता न्हू, त्यो जर आमी पळयल्यो, थंय कन्स्ट्रक्शन चलता, एक्सकवेशन चलता, डिफॉरेस्टेशन जालां, सगळीं झाडां मारता, अशें आतां चलता. आनी ती फॉरेस्टेड प्रोटेक्टेड एरिया ती. आतां सगळीं जंगली जनावरां आमकां सगळे आमचे जे शेतकरी आसा तेंचे कल्टिवेशन पाड करता, नाल्ल खाता, सगळें कल्टिवेशन पाड. उदाहरण खेती जाल्या ती, तुजे गवे आसा, दुकर आसा, हे सगळे त्रास करता. आनी जर थंय त्या डोंगरार म्हळ्यार अर्द्या डोंगरार सादारण जमीन तेंच्यांनी विकलेली आसा, थंय एक्टिविटीज चलता. आनी हे जर कंटिन्यू जालें न्हू, सगळीं जनावरां सकयल येतलीं आनी हें डिस्ट्रक्शन जातलें 70चे. आतां ही जी फायट जी आसा तुमची TMCची जी फायट आसा पर्यान तरी, तुमच्या ऑपोजीट तुमी कोणाक पळयता? एक फॅमिलीच पळयता काय आनी बाकीचे पक्ष आहा म्हणजे RG आसा किंवा BJP आसा किंवा काँग्रेस आसा, हेर पक्ष आसा, तांकांय तुमी पळयतात काय एक फक्त फॅमिली पळयता फुडें? म्हाजें विजन म्हाका हांव स्वता आमदार जावपाचो न्हू, पूण म्हाका दिसता 70-50 वर्सां एकच फॅमिलीन राज्य केलें. आमी सामान्य मनीस, बहुजन समाज म्हणटा पळय, ते 98% लोक रावता हांगा. पूण आयज तुमकां एक सुद्दां लिडर दिसचो ना बहुजन समाजाचो. आयज कोण कोण आसा तेंच्या आशिर्वादान, कोण पंच सरपंच जाल्या तेंच्या आशिर्वादान जाल्या, ऑपोजीट रावन आयज पर्यंत जावंक ना. पूण म्हाजें विजन आसा, म्हाजें विजन ते फॅमिली अगेन्स्ट लडपाचें आसा. आनी म्हाका जाय हांगा सामान्य मनशान लिडरशीप केल्ली. मागीर तेजो हांव आमदार जाता तसो न्हू, प्रत्येक सामान्य मनीस इंडिपेंडंटली हांगा निवडूंक जाय. आमी जर प्रत्येक पंचायतीन गेले न्हू, पंचायतीन 5 मनीस निवडटा, तेजेच आसता, तो तेज्या आशिर्वादान निवडटा पंच. 5 आसता ते वर्सान वर्स बदलता, वांटून घातलेलें आसता पंचायत तेंच्यांनी. ह्या वर्सा हो पंच, त्या वर्सा, पण तेतूनसून डेव्हलपमेंट कांय जायना. आनी हांगा इंडिपेंडंटली आपली तकली वापरूंक मेळना डेव्हलपमेंटाक. तेंच्या डायरेक्शना शिवाय तुमकां कांयच करूंक मेळना. म्हणून कशें टोटल तेंच्यांनी पॉलिटिक्स आसा 70चे तेंच्यांनी टोटल कंट्रोल केल्लें आसा. म्हणजे हाका लागून हांगा सामान्य मनीस खंय तरी इंडिपेंडंट जेन्ना हांगा लिडरशीप सामान्य बहुजन समाजाची जातली, इंडिपेंडंट जातली, तेन्नाच खंय तरी डेव्हलपमेंट जातलें. म्हणून आमची लढाई आसा त्या घराण्या अगेन्स्ट आसा आनी हांगा सामान्य मनीस लिडर जावपाची तेका लागून आसा. शेवटाक जेन्ना आमचे आतां तुमचे जे वोटर्स जे आहा ते आमकां पळयतात ह्या माध्यमांतल्यान, जाल्यार तेन्ना तुमच्या वोटरांक तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदतात?
वोटरांक म्हणल्यार तांकां सगळ्यांक खबर आसा. तेंच्यांनीच म्हाका ह्या इलेक्शनाक राव म्हणून सांगलां. तेंच्यांनी सांगलां की आमी ही जी हांगा दादागिरी चल्ल्या सबंद गोंय मुक्त जालें पूण सत्तरी मुक्त जावंक ना अशें खूब जाण उलयता आनी आमचे लोकूय उलयता. तेन्ना लोक म्हाका सांगता कितें तुज्या सारको मनीस तूं फुडें चल्लाय आमचो तुका फूल सपोर्ट आसा आनी आमी म्हणटा ते फूल लढोया. म्हणून हांव बाकीचे जे कोण आमचे आसा जे कोण तेजे भक्त तेजे कार्यकर्ते अशे कोण आसा तांकां सुद्दां सांगूंक सोदता हांव ही लढाय आसा ती आमची सगळ्यांची आसा. म्हणून आमी सगळे एक जावन सत्तरीन म्हणटा ते आमी बदल ही फावटी घडोवया आनी हांगातली दादागिरी हांगातली खऱ्या अर्थान लोकशाही येवपाची ती हाडुया आनी प्रत्येकाक म्हणटा तो जे सामान्यांतल्या सामान्य मनशांक म्हणटा तो सन्मान अभिमानान जगपाचो जावं ताका न्याय मेळपाचो तो आमी मेळोवन दिवया. नमस्कार, हांव सुहास नायक. पर्य मतदारसंघ ठाणे पंचायतीसून हांव येयल्लो आसा. आमचे बाप गणपत गांवकारांक एडवोकेट गणपत गांवकारांक सपोर्ट आमचो फूल आसा. आयज आमी हे ठाणे होंडा गांवांत आमी फिरता घर टू डोर तेन्ना ही रस्त्याची परिस्थिती तुमकांय दिसता. आयज प्रताप सिंग रावजी राणान 50 वर्षे आमचे राज्य केले हांगासर सत्तरीन पण विकास तसो जालो ना. तसोच बाबा आयज विश्वजीत राणो तेजो चलो राज्य करता पण आमकां खंय तरी आमचें स्वातंत्र्य तेणी हिरावून घेतलें. आमकां स्वतंत्र अशें दिसना. सत्तरीन जर आमी भारत देश जर स्वतंत्र जालो म्हणटा पूण सत्तरी स्वातंत्र्य ना अशें म्हाका तरी ठाम दिसता. आयज जर भोंवतले आयज भुरगे जर आयज भुरग्यांक जर पळयत जर जाल्यार भोंवपाक भुरगे आयज बरे आयज योग आमचे फुडें येवंक जाय आसले. शिकलेले बरे आहा, डॉक्टर आसा, आमचे सत्तरीन इंजिनियर आसा, जेई आहा, जेई सगळे तरेचे लोक आसा. पण जर ते परिस्थिती जर पळयत जाल्यार आयज बरे शिकलेले आहा जाल्यार आयज भुरगे भितात. तो म्हणटा कितें आयज विश्वजीत आमकां फाल्यां हें करीत जाल्यार कितें बदली हो सूट बुद्धीचें राजकारण करपी आयज पयल्यान पयलो 40 आमदार भितून जाल्यार हो विश्वजीत प्रताप सिंग रावजीचो चलो ताणेचो चलो. हांव इतल्याच खातीर सांगता पळय आयज हांवें सुद्दां डेरिंग दाखयला. बाद एडवोकेट गणपत गांवकारान हांवें भरपूर आंदोलनां केल्या. शेळ मेळोवळी प्रकरण असो, काजरा धाड प्रकरण असो, टावर प्रकरण असो म्हाज्या गांवचें हांव तुमी पळयलें आसतलें. ग्राम सभा सुद्दां हांवें ठाण्यान भरपूर. पण दिसता की हो प्रत्येकाचो आवाज बंद पडटा. आतां जशें आमच्या सरान सांगलें गांवकारान तशेंच हांव सांगता आमचो आवाज हो बंद जाणी शक्य ना. आमी विरोध दाखयतलेच. हे राणे घराण्याक आमचो प्रत्येक फावट विरोध आसतलो आनी आमी हांगासून आमचो जो योग आसा तो कसो स्वाभिमानान ताट मांडेन जगपाक जाय हें आमकां दाखोवन दिवपाचें इतकें हांव तुमचे लागीं म्हणटा. आमी असले आज पोरया कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी हांगचे जशे प्रश्न तांणी मांडले पाणी आसूं लँड रायट्स आसूं बाकीचे कसले कशे प्रश्न मुखेल लँड रायट्स आनी तांचो लढो जे म्हणटात की आपलो लढो एक परिवाराच्या अगेन्स्ट. सर तुमकां ह्या कॅम्पेनीन तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. अशें हें करात. तुमी तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आयज आमकां वेळ दिलो तेच्या बद्दल तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. तशेंच तुमी पळयताले प्रुडंटाचो राजकारण हो कार्यक्रम पळयत रावात. प्रुडंट.